नमस्कार. सुहास कामत, श्री हनुमंजी देवस्थानचे अध्यक्ष. ह्या वर्षाचो दिंडी महोत्सव 2021 आज मुख्य दिंडी उत्सव साजरो जालो. तातूंतल्यान महाभिषेक प्रसाद आणि आता महाआरती जाल्यो. यंदा ह्या महामारीच्या हाजेमुळे कारणामुळे मुख्य पालखी भायर सरची ना सांजची, पण हांगाच ह्या दिंडीच्या परिक्रमा आमी करतले सांजचे. ते वारकरीची पथा ती वारकरी म्हणून आमी सगळी भक्त मंडळी टाळ मृदंग आणि विठूच्या गजरान ह्या परिक्रमा करतले ह्या देवळाक सांजचे साडे 6 आणि मागीर 7 हांगा परतून भजन जातले भक्तरी म्हणून आरती जातली. ह्या गेले 6 दिवस एक आठवडाभर किर्तनां आणि भजन प्रवचनां असो कार्यक्रम जालो. फक्त आमी बैठको कलाकार भायले कोण आये ना, कित्याक हांगा सगळे निर्बंध असले कारणान आमी ते कलाकारांक हाडले ना. फाल्यां समारोप आसतलो दिंडी उत्सवाचो. फाल्यां सकाळीं गोपाळ कालो जातलो वार्षिक परंपारीक, आणि संध्याकाळी हांगा दिपोत्सव जावन ह्या दिंडीची सांगता जातली. सगळ्या भक्तांक दिंडीच्यो शुभेच्छा दिता आणि ह्या मोठ्या संख्येन तांणी ह्या उत्सवाक सहभागी जाल्ल्या बद्दल तांचे हांव धन्यवाद करता, आभार मानता. फुडलो येता तो काळ सगळे जर निवळ्ळे जाल्यार व्हडलो दबाज्यान उत्सव करपाचें आमी हें केलो. धन्यवाद.